गार्बेज घालपाक आमकां स्पेस आसा, पूण गार्बेज मातसो पुश करचो पडटा तो भितरल्या सायडीन करपाक. तें करपाक आमकां JCB जाय. JCBचें आमचें एक प्रपोजल ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक गेल्लें आसा. तेजें एप्रुवल येवपाचे पर्यंत आमकां जी एक्जिस्टींग आशिल्ली JCB ती सामकी मोडल्या आनी ती रिपेर जायना हांगा गोंयांत. म्हणून मागीर आमकां भाड्यान घेवची पडटा. 15,000 ताजें भाडें आसा दिसाचें. म्हणटकीर आमकां तें मार्मुगांव परिस्थिती आमची फायनान्शियल कंडिशन सुद्दां तितली बरी ना. तरी आसतना गार्बेजी खातीर आमी तो खर्च करतात. ते JCB हाडून मागीर ती मातशी पुश करपाचें आमचें गार्बेज जे सायडीक आयिल्ले आसा ते. मागीर थंय जागो जातकीर हें घालपाचें. आनी आमचे 2 प्लांट येवपाचे आसात जे जाका एप्रुवल ऑलरेडी आयला, पूण एक कमिटी फॉर्म करून ताजें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट करून मागीर ते स्टार्ट जावपाचें. म्हळ्यार एक मे म्हयन्या म्हळ्यार स्टार्ट जातले. तो प्लांट जसो स्टार्ट जालो की मागीर आमचो हो गार्बेजीचो इश्यू आसा तो कंप्लीट सॉल्व जातलो. आनी जें आसा तें बायोडिग्रेडेबल ताजें तें मशीन आसा तें मातशें ल्हान आसा. म्हणटकीर आमी मातशें सेग्रिगेट करून तें सद्या आमी चालू दवरला. तेंय बी मागीर तो प्रॉब्लेमूय आमचो सॉल्व जातलो. ना आतां कितें जालां, आतां रिकवरी खरें पळयल्यार आतां स्टार्ट केल्या. आतां 2-3 म्हयने जाले आमी रिकवरीचेर भर दिता. हाज्या पयलीं रिकवरी तितली करच नाशिल्ली. आनी आतां रिकवरी करून आमी सगळो जो पगार आसा तो सगळो पगाराक आमकां 1.5 कोटी पगार लागता म्हयन्याक. पगार आनी एडमिनिस्ट्रेटीव खर्च जर धरलो जाल्यार तर आमचे तितले 1.5 कोटी आमी इनकम जनरेट करपाक जाय. तर त्या दृश्टीनूच आतां म्हजो तर प्रयत्न तसोच आसा की आमी आमचे सेल्फ सफिशियंट जावपाक जाय म्हणून. पूण कितें आसा कितें तांकां जे इल्लिगल ट्रेड करतात किंवा कितें करतात तांकां फायन बीन आतां आमी घाल्यात. ती जशी आमकां भरपा लागले की आमची रिकवरी आपोआप जातली. फुडले कावन्सील येवच्या पयलीं एक गोश्ट सांगता. फाटल्यान तुमकां दिसता ह्यो आतां 3-4 दीस जाले गाडयो कचऱ्याच्यो भरून हांगासर यार्डान आसा. तेंची JCB मोडलेली आहा. तशेंच जो सड्यार आमचो गार्बेज प्लांट आसा तो ओवरफ्लो जाल्लो आसा. हो जो कचरो आहा तो वयर घालपाक थंय जागोय ना. सो हांव कितें म्हणटा, तेंचे कडेन फंड्स ना. लास्ट टायम स्ट्रायक जालो तो काल पयर कितें पगार घातला इतल्या दिसांनी. सो आतां एकूच रिक्वेस्ट करूंक शकता हांव आमच्या UD मिनिस्टरा कडेन आनी जे एडमिनिस्ट्रेटर आहा किंवा आमचो गव्हर्मेंट आसा प्रमोद सावंत सर, तेजे कडेन इतलेंच मागूंक सोदता की मातशें हेजेर तुमी लक्ष दिया. हांगासर फंडाची गरज आसा. आनी हो जो कचरो आहा तो सद्या सिटीन आसा. ह्या कचऱ्याक लागून जायते नाका जाल्ली दुयेंसां येवंक शकता. आनी तशेंच आतां इलेक्शनूय लागीं पावल्लें आहा. हे आतां तुमचे हे पास्ट टेन्साचे सगळे हे आतां फ्युचर टेन्सान न्यू कावन्सील जातले. तांकां खूब त्रास जातले. कित्याक समज न्यू फेसीस सगळे आयले समज कावन्सिलांक जाल्यार हेजो पयलीं हिशोब तुमी क्लियर करपाचो गरजेचो आहा. सो जाता तितल्या बेगिना ताबडतोब ऑथॉरिटीन एक्शन घेवन हे क्लियर करची आनी फंड्साची सगळ्यान पयलीं फंड्स मातशे तुमी हाडचे आनी क्लियर करून उडय जाता इतल्या बेगिना.